नमस्कार. आर्डेक्स गोवाचे कोंकणी खबराचित्रांत तुमकां माय मोगाचो येवकार. नदर मारुया म्हत्वाच्या घडामोडींचेर. गोंय पुलीस खात्यांतल्या 16 पुलीस हवालदारांक हेड कॉन्स्टेबलाच्या पदार बडटी मेळ्ळ्या. शाळा सुरू करपा विशीं शिक्षण खात्या कडल्यान अहवाल मागयल्लो आसा. हाचेर अहवाल आयल्या उपरांत विचार जातलो. केंद्र सरकाराच्या आदेशा प्रमाण 15 ऑक्टोबरा उपरांत शाळा सुरू करपाक मेकळीक आसा. त्या खातीर अहवाल आयल्या उपरांत निर्णय कितें ते घेतले अशें मुखेलमंत्र्यान सांगलां. ब्रेस्तारा भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे आनी पणजेचे आमदार बाबूश मोन्सेरातान रायबंदराच्या आदल्या जीएमसी हॉस्पिटलाची पळोवणी केली. आग्नेल आनी जोझफ कळंगूटचे उदरगतीक आडमेळी हाडटा म्हण मंत्री मायकल लोबोचो आरोप. आवय बापायन मोबायल दिवना म्हण पाळी 70तल्या रोहित बागोवरक ह्या 16 वर्साच्या विद्यार्थ्यान केली आत्महत्या. ब्रेस्तारा राज्यांत कोरोना दुयेंतान 6 जाणांक मरण आयलें. आतां मेरेन कोरोनान राज्यांत 525 जाणांचे बळी गेल्यात. नागझर कुट्टीच्या 22 वर्सां पिरायेच्या साहिल मुल्ला ह्या तरणाट्या कडल्यान 44 ग्राम गांजा फोंडे पुलिशेन जप्त केला. त्या भायर चोरिल्ली स्कूटरय ताचे कडल्यान जप्त केल्या. फोंडे पुलीस निरीक्षक मोहन गावडे हांच्या फुडारपणा खाला ही कारवाय जाली. भाजपाची 46 जाणांची राज्य महिला कार्यकारिणी जाहीर जाल्या. हातूंत उपाध्यक्ष म्हूण दिलेला लोबो आनी सावित्री कवळेकर हांची निवड जाल्या. जाल्यार शिल्पा नायक हांची सरचिटणीस म्हण निवड जाल्या. शीतल नायक हिची पयलींच मोर्चाची अध्यक्ष म्हण निवड जाल्ली आसा. ऑस्कर जिखपी पयली भारतीय उत्कृश्ट कॉस्ट्यूम डिझायनर भानू अतैया संवसाराक अंतरली. तरींतल्यान आर्डेक्स गोवाची कोंकणी खबराचित्रां हांगाच सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां www.ardexgoa.com तशेंच आर्डेक्स गोवा ॲपाचेर पळोवपाक मेळटल्यो. त्या भायर ह्यो खबरो तुमकां आर्डेक्स गोवा चॅनलाच्या सोशल मिडिया फेसबूक, ट्विटर, इंस्टाग्राम ॲपारय मेळटल्यो. तशेंच जिओ टीव्ही, टाटा स्काय ॲपारय लायव्ह पळोवपाक मेळटल्यो. तो मेरेन तुमी पळयत रावात आर्डेक्स गोवा. देव बरें करूं.